नमस्कार. व्हॅलेंटाईन डेच्या ह्या खासा गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान आमी ही कार्यावळ घडोवन हाडटा. आयज आसा व्हॅलेंटाईन डे आनी आमी आयिल्ले आसात कांपाल ह्या सुंदर वाठारात. म्हाज्या बरोबर आसा आमचे गोमंतक टीव्हीचे संजना हे एंकर जे सांखळे रावता. ताका म्हटल्यार आमचो हो कांपालचो जो वाठार आसा जो मोगा खातीर खूब प्रचलीत आसा, मोगा खातीर वळखलो वता. हांगासर खूब जाण येवन आपलो मोग व्यक्त करता आनी ते रावता सांखळे. हालींच तेचें आतां लग्न जालेलें आसा म्हटल्यार अशें समजनाका तूं. कितें ही म्हाजी पयलींची फेवरेट प्लेस. हांवूय म्हाज्या मोगाक घेवन हांगा आयलां. म्हणजे वैभवाक घेवन तू कांपालार येयला म्हणजे कांपाला विशीं तुका वेगळी सांगपाची गरज ना. आयले म्हणटकूच हांगा रावल्या क्षमा आमी खंय वचना. हांगा येवन मागीर आमी ती भयस तवा पाव भाजी खाता आनी मागीर घरा वयताली. म्हणजे फेवरेट प्लेस म्हाजो. म्हणजे ह्या सुंदर वाठारात कांपालार जंय मोगिका येवन प्रेम व्यक्त करतात ह्या सुंदर अशा वातावरणात म्हणजे सांजेच्या वेळार तुमकां जर सांगलें जाल्यार हो सुर्यास्ताच्या वेळार सुंदर सोनेरी सुर्याची किरणां जेन्ना हांगासर फाकता आनी ह्या लहरांतल्यान जेन्ना ही लाटा आसा दर्याची ती जेन्ना ह्या किनाऱ्याचेर आपडटा तेन्ना आपसूक एक मोग व्यक्त करपा खातीर मोगिका आपली भावना घेवन हांगासर ह्या वाठारात येतात, बसतात आपले. ह्या जाग्यार न्ही जी वायब आसा पळय ती म्हणजे म्हाका दिसता की खंय राग सुद्दां मनान नासलो न्ही की ह्या जाग्यार येतकून आपशीच मना भितर समाधान जाता आनी तो राग खंय तरी निवळून वयता आपशीच. ह्या वाठाराचें खाशेलपण म्हणजे सुंदर मधूर लाटा कानार पडली काय मन तृप्त जाता आनी आपसूक मोगाची भाशा भायर येवपाक स्टार्ट जाता. तुजी कितें मोगाची व्याख्या आसा म्हाका सांगात. तूं आतांच लग्न जालां म्हणून विचारता तुका. मोगाची व्याख्या म्हणजे मोग हो म्हणजे मनशा मदीं जाताच पण जनावरां मदीं जाता आनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अशेंच हेंच्याच भितर मोग जाता असो जाल्यार म्हाका दिसना. म्हणजे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड धर मागीर आवय बापाय बद्दलूय मोग आमकां जाता किंवा भाव भयणां मदीं मोग जाता ताकाय मोग म्हणटा. देखून आमी व्हॅलेंटायन्स डे दिसा फक्त कपल्सांकूच वीश करून चडशी हें करता पण म्हाका दिसता की ज्या व्यक्तीक आमी मोग करता तांच्या बद्दल म्हणजे भावना आपली व्यक्त करची तेंचे कडेन अशें म्हाका दिसता. सामकें. आनी हो सुंदर नेचर ह्या निसर्गा कडेन सुद्दां एक एकदां मोग जाता जसो म्हाका जाला सद्याचो. आनी लाटा आमी पळयता मागीर ह्या लाटा आनी सुर्या मदीं सुद्दां आमकां मोग दिश्टी पडटा म्हणजे आपशीच ते रेस पडटा आनी खंय तरी मोगाची भावना निर्माण जाता अशें दिसता. सारकें. आतां संजनान खूब बऱ्या भशेन म्हणजे मोग्याची व्याख्या आमकां सांगली. हांगासर आमी गोमंतक टीव्हीची कार्यावळ सुरू करतले आनी हांगा जे वाठारांत कोण आपआपल्या प्रेयसी प्रियकरा वांगडा येतात तांकांय खुले करतले उलोवपा खातीर ह्या कार्यावळींतल्यान आनी तांचो मोग कितें आसा तो दाखोवन दितले ह्या गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या प्रेक्षकांक. चला संजना आमच्या वांगडा दोग जाण हे तरणाटे आहा तांकां प्रश्न विचारया. आमच्या हांगा कांपालार आयिल्ले आसतना आमकां दोन हे तरणाटे मेळ्ळे तांकां विचारया की बाबा ते आयज व्हॅलेंटायन डेच्या निमतान तुमी कित्या खातीर कांपालार येयल्ले दोगूय जाण. आमी एक्चुली पिक्चर पळोवपाक गेल्ली सो मागीर हय हे सायडीक पावना न्हू केन्ना पणजे सायड सो ताका लागून हाका हांगा इंडोर्सान घेवन जायलो फ्रेंडाक. म्हणजे स्पेशल व्हॅलेंटायन डे खातीर अशें न्हू. ना हेज्या वांगडा कितें मॅचिंग कपडे सेम घातला मरे म्हणजे कितें सायडीन लवत घालतालो. तुमचो व्हॅलेंटायन बी असो. तुमी खंयचे. हांव मेर्शे जाता सिंगल तू सावड्डे. अरे स्टेटस दिता सिंगल या सिंगल व्हॅलेंटायन्स डे आयज आनी तुमी सिंगलशे काय प्लॅन बीन ना करचो न्ही घालपाक. म्हणजे गोंयान कितें सामको दुश्काळ पडला रे. सगळे जे ते चेडे हे सिंगलूच भोंवता म्हणजे चेडवांक घेवन कोण भोंवता तो उलोवपाक रेडी ना हांगा. म्हणजे तुमकां म्हणजे आसल्यार सुद्दां तुमी सांगचे ना हे दिसता. आसल्यार सुद्दां सांगचे ना खरें. गुपीत मरे. फुडें बीन चिंतला गर्लफ्रेंड करपाचें. बरें इंट्रस्ट आसा तुका. आसा म्हणजे पळय ह्या आवडचें अशें टायप ना जालें म्हाका जाय तशें आसलो स्कुलान. गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान एक असो सिंगल भुरगो आमकां कांपालार वाठारांत सांपडलेलो आसा. निश्चित. नांव कितें तुजें. सायराज. पळय कोणाक दिसलो आवडलो जाल्यार उतर घालचें फेसबुकाचेर इंस्टाग्रामाचेर सोदचें. व्हॅलेंटायन डेचो कितें संदेश मॅसेज गोंयकारांक आमच्या कितें म्हणून आतां पळय आयच्या आमी काळान पळयता की रिलेशनशिप्स म्हणजे अशें एवरीडे जाला आनी म्हणजे सिरियसनेस अशें कोण घेयना. हे सगळें फाटभुंयेर तुका कशें दिसता की कशें आसता. दॅट इज नॉट करेक्ट. आय पर्सनली फील की रिलेशनशिपान रावता सिरियसली घेवप पार्टनरा वांगडा कमिटेड राव सिरियसली अशें टायमपास लावन हें करप न्हू इतलें मॅसेज. म्हणून तूं सिंगल रावलो. हय कोण अशें लॉयल गावपाक जाय ना.
सध्या मेसेज सध्या सेम इशू म्हळ्यार जावं हांव सांगता पळय तेच कित्याक म्हाकाय लॉयल जाय आनी एक आसा इन माय आयज सो आय वॉन्ट टू बी लॉयल विथ हर. ओके म्हणजे तुज्या मनान आसा. म्हणल्यार आसा म्हणल्यार शी इज माय ओन्ली वन पर्सन इन लायफ सो तेका सद्या आयज येवपाक गावना आनी फ्रेंड्स आसा म्हणून तांकां वांगडा हँग आवट करपाक येयलो अशें. पळय एक तू इन रिलेशन आसा गे आसा. मे बी बट म्हणजे वी हॅव propose करूं ना तुवें प्रपोज करूं बरें, बरें. वी हॅव लॉट्स ऑफ फिलिंग्स फॉर इच अदर. हेच एक आतां बरें माध्यम आसा. व्हॅलेंटायन डे आसा, तुजो जो मोगिका जी कोण तुजी आसा ताका मॅसेज ह्याच माध्यमांतल्यान दी. एक बरो सुविचार दी जेणे करून ते आनीक आकर्शीत जातले. ना तशें कांय ना एक्चुली मॅसेज घातिल्लो आयज ताका येवपाक गावना अशें सो तेगे इश्यूज जाता म्हणल्यार फॅमिली ताका धाडना अशें कितें आसतलें कोता येता म्हाका बिकॉज वी लव इच अदर द मोस्ट ना वी हॅव फिलिंग्स फॉर इच अदर लायक शी समटायम्स क्रायज फॉर मी एंगर्स म्हणल्यार रागार जाता कोण कितें म्हणल्यार तें सगळें आसा सो म्हाका आनी कोण नाका अशें तशें आमी प्रे करता की रिलेशनशीप सक्सेसफूल जाय मागीर जातलें गॅरंटी बट लग्नाचे प्रॉब्लम आसले. बरें आसा. थँक्यू. निश्चित की आयज बरो संदेश दोग जाण चल्यांनी दिलो. ते दोगूय जाण सिंगल आशिल्ले. मात आतां फुडें पळोवया कोण कपल्स बरी मेळटा तेंचे भावना मोगाच्यो गजाली आयकून घेवया. आमच्या बरोबर आसा एकटो तो सिंगल आहा काय मिंगल आहा विचारूया आमी. तूं इतलो फॉर्मल बीन घालून एकलोच सामको दिसता हांगा. कशें कितें गर्लफ्रेंड हांगा रावला काय हय गर्लफ्रेंडाची वाट पळयता. वाट पळयता. ओके. खंयचे गर्लफ्रेंड तुजे गोंयचेच आसा म्हाजे. आनी तूं खंयचो हांगासलोच ना ना हांव सावंतवाडी एक्चुली सावंतवाडी. ओके. हांगा कामाक आसता. कामाक आसता. ओके. आयज व्हॅलेंटायन्स डे आनी तूं कसो सेलिब्रेट करता ह्या दिसाचेर तुका कितें अशें म्हत्व अशें दिसता. आमकां गर्लफ्रेंडी वांगडा अशें भोंवपाक बीन अशें लायक जाता. तूं सावंतवाडीचो आनी गर्लफ्रेंड खंयचो तुजे गोंयचे आसा. गोंयचे म्हटल्यार हांगा कितें प्लान करपाक केला मेळपाचो बीन कांपालान. प्लॅनिंग ना अजून ते येयल्यार प्लॅनिंग करतलो. घरा बीन खबर आहा कोणाला म्हाज्या घरा दोगांयचे? ना ना अजून रिवील करूंक ना. ना ना. बरें तूं गर्लफ्रेंडाक कितें मॅसेज दिवपाक सोदतलो टीव्हीचेर आहा तूं आतां. एक बरो मॅसेज तूं एक काम कर मालवणी भाशेंतल्यान बरोसो एक मॅसेज जावन दी बरोसो म्हणजे इतल्या गोंयकारांक सुद्दां कळन दी की मालवणी लोकां कशीं असतात. ना हांव तेचेर म्हटल्यार मी खूप तिच्यावर प्रेम करतो एवढंच सांगू शकतो बस. ओके. अजून मालवणी भाषेत काहीतरी होऊन जातं ते आपल्या त्या भाषेत सांगणं प्रेम व्यक्त करणं म्हणजे एक वेगळी ह्या असतं ना. तेचें नाव घेवन तूं मॅसेज दी ताका. हय तुवें जी मॅसेज आयज म्हणजे आयज पर्यंत ताका जें सांगूं ना तुवें तें आयज आमच्या थ्रू ताका सांगचें. किंवा तुजी अशी काय सिक्रेट किंवा तुजी भावना जी तुका आतां व्यक्त करीनशी दिसता ती कधी सांगूक ना किंवा तुका एक मोको भेटलो तर तो ह्या टायमार मार चौको. तिचं नाव गोजिरी आहे. आता ताकाच सांगलेल्या भशेन सांग ताका. तिचं नाव गोजिरी आसा. गोजिरी हांव तुजेर खूब प्रेम करता सांग. गोजिरी हांव तुजेर खूब प्रेम करता. ओके. म्हाका दिसना तेजें नांव गोजिरी आसतलें हेणी टोकन नांव दवरलें आसतलें गोजिरी. गोजिरी म्हणून केन्ना नांव आयकलां पण थँक्स आं. सो आमी असोच व्हॅलेंटायन डेचो मॅसेज पावोवपा खातीर एक खाशेलो गोमंतक टीव्हीचो प्रोग्राम घडोवन हाडला. सो तुमचो कितें मॅसेज आसा. सो व्हॅलेंटायन्स डे म्हटल्यार लायक मोस्ट प्रोबेबली कपल्स डे तेंचे. सो त्या दिसा लव सेलिब्रेट करता सगळीं जाणां बट आय थिंक लायक अशें खूब एक्झॅजरेट करून जे कपल्स सेलिब्रेट करतात न्हू दुसऱ्यांच्या इमोशन्सा वांगडा खेळपाक जाय. आतां म्हाजे कितलेशेच फ्रेंड्स आसा जेंच्यांनी डायरेक्ट रिलेशनशिपाक गेली विदीन अ इयर बट हांव तांकां कांय म्हणूं शकना की म्हाजो ओपिनियन कितें आसा. आय कॅनॉट मेक देम वॉट आय फील. सो इतलेंच सांगूंक सोदता की व्हॅलेंटायन डे सेलिब्रेट करचो बट तेजें म्हत्व समजप. तूं स्वता सिंगल आसा. हांव स्वता सिंगल थ्रू एक्सपिरियन्स हांव म्हणूं शकता की म्हाज्या फ्रेंडांनी जितलें म्हाका सांगलां समजयलां की बाबा तूं हितूर पडो नाका हेजे वयल्यान हांव सांगता. म्हाजें अशें कितें ना की हांव सांगता तेंच खरें आसा अशें कांय ना. म्हणजे तूं डायरेक्ट लग्न जातलो म्हणटा मोगान करचो ना अशें जें म्हणणें ते देवाच्या हातीन हांव कांय सांगूं शकना. ओके. आतां पळय तुवें एक बरो संदेश दिलो. आतां प्रेमाची व्याख्या म्हटल्यार प्रेम कशें आसूंक जाय तुज्या फ्रेंडा वयल्यान तुवें बरें पारखिलें. सो तुज्या दृश्टिकोनांतल्यान तुजें जें भावी आतां कोण आसतली जे पार्टनर ते कशें आसूंक जाय
तुजे खातीर ते सांग. ॲटलिस्ट एक चेड्या खातीर इतलो मेन इम्पॉर्टन्स आसता की बाबा ताका तेणी समजून घेवचें की बाबा तो कित्याक कितें करता इतलेंच. आनी बाकीचे सगळे मागीर समजून घेतात न्हू, सगळे आपुणूच जातात न्हू. अशें कोण आसा बीन मनान? अजून मनान अशें कोण ना, बट जावं शकता. बरें. How you are feeling that on Valentine's Day your birthday has come? Great, because it's the day of love and I was born on that day. So Okay, one message for our viewers. you don't always need to be in a relationship to celebrate Valentine's Day. You can celebrate with your girls. आणि तुका कितें दिसता व्हॅलेंटायन्स डे? व्हॅलेंटायन्स आय मीन मोगाचे दीस आयज आनी कपल्स बीन टुगेदर आसता बीन आनी इट्स अ डे ऑफ लव लायक शी सेड देन दे स्पेंड टायम टुगेदर ऑल्सो टुडे. तुजो प्लॅन बी आहा कितें बॉयफ्रेंड करपाचो? आतां सद्याक कांय ना, आतां सद्याक तेंच्या वांगडा एन्जॉय करपाचें आनी या फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स ऑफ नो स्कूल फेस्ट 10th स्टँडर्ड आमी. व्हॅलेंटाईन डे हो ॲक्च्युली इंडियन लोकांनी केल्लोच ना, तो भायरच्यान येयला. कोण तरी सेंट व्हॅलेंटाईन म्हणून आसता अशें आयकलेलें हांवें, रायट. सो म्हाका दिसता जेंकां करचें कशें दिसता तेंच्यांनी करचें. ना पूण आमी भारतीय म्हटल्यार कितें, आमी सगळी संस्कृती आपणयता, कळ्ळें न्ही. आमी भारतीय इतलें एक उदक खंयच्याय रंगान आमी विसरून वयता, म्हणजे पाश्चात्य संस्कृतीक सुद्दां आमी खूब बऱ्या भशेन आपणायल्ले आसा. आयज आमची पण आमी आमची इंडियन मोगिका संस्कृतीक खंय आपणायला? बरोबर. खुबशे जाण विसरतात न्ही. इंडियन संस्कृती वांगडाच जी आयची पिळगी जी आसा तीच आमची भवितव्य आसा. आतां तीच फुडें घेवन वतली आमचो ही जे कितें विचारधरणी बीन आसा पळय. सो आमी तेंच्या बरोबर, ह्या युथ्सा बरोबर आमी म्हणजे ती जी आतां सेलिब्रेट करता, सो तांकां एक कितें मॅसेज तुमी दिवपाक सोदता, अशी एक आमची कार्यावळ. मेसेज तर इतलोच आसा की तुमकां जाय तें करचें, बट आपली इंडियन संस्कृती विसरची न्ही. सगळ्या वांगडा जोपासून घेवचें. भायले तुमी जितले इजिली एक्सेप्ट करता न्ही तितले इंडियन संस्कृतीकूय एक्सेप्ट करचें. म्हणजे खूब बरो एक संदेश दिला. म्हणजे जरी पाश्चात्य संस्कृती जरी आमी आपणायली तरी आमची जी संस्कृती आसा ताचें उल्लंघन करिनासतना हो जो कितें ट्रेंड येता एक आमच्या भारतांत, ताका घेवन फुडें वचचें तरणाट्यांनी. आनी कितें म्हणूंक शकता, तरणाट्यांक काय आमी आडोवंक शकना. आनी एक म्हाका सांगचें दिसता की आतां ताणें म्हणजे अशें म्हटलें की आमी फ्रेंड्स आयला म्हणटकूच व्हॅलेंटायन्स डे हो फक्त कपल्सां खातीर न्ही तर फ्रेंड्सां खातिरूय मनयलो वता. तर तुज्या फ्रेंडां खातीर तूं कितें मॅसेज दिवपाक सोदता आतां जी आयला तुज्या बरोबर? आमची फ्रेंडशीप अशी, आमी एका कामाचेर आसा तशी, एकाच जाग्यार काम करतात आनी तशी आमी एकट्या येयली वांगडा. सो आज आमी चिंतले अशें भायर सरचे. व्हॅलेंटायन्स डे फक्त कपल्साकूच कित्याक, फ्रेंड्साक सुद्दां आसचोच न्ही. सारकें. Happy Valentine Day. Thank you. Yeah, we are from Gomantak TV actually. Oh, This no, is no, a- sorry. Huh? No. No thank English? You. No, not really. No. Thank you. No, we saw you walking alone in Kampal area. So I walk for my health reasons. yeah. For me, if I walk for 1.5 hours, then I can maintain my weight. Of course, I've had some operation on the okay, knees, but that is to remain healthy. And your Valentine? Valentine, my grandchildren now. There are no So you're from Goa? Of course, I'm from Goa. What is your name, sir? D'Souza, Alvito D'Souza. I stay here in Miramar. I worked for. I'm still working. I'm still an advisor. I'm still an executive director. And what is your message for today's youngster from your side? At your age, enjoy From yourself. your generation to now our generation. Just of course be careful. Don't get into drugs. Please avoid drugs. That will be the ruin of your life. Yeah. Avoid drugs. Otherwise, enjoy yourself. You celebrate Valentine's Day? Yeah, celebrate in sport. I watch all celebrating. What I'll celebrate. फुलोवन कोण व्यक्ती जातली कशी दिसता तुका? पळय अजून म्हाका तसो टायम जावंक ना, कित्याक रोखडीच कोण व्यक्त जायना न्हू गो. उलयल्ली काय दिसती पडना. आतां कपल्स म्हाका दिसना रोखडीच व्यक्त जातली म्हणून. कितें आसता तांकां म्हणून रोखडें रिवील जावपाचें नासता. जसो हो वाठार पळय सनसेट जसो जावपाक येतलो, सुर्यास्त, तेन्ना बरें वातावरण हांगासर फागता मगो आनी एक प्रेममय वातावरण निर्माण जाता. तेन्ना ऑटोमॅटीक आपल्या कपल्सांक, लवर्सांक ती वाचा फुटपाक लागता. वाठार खरेंच आकर्शीत करता असो मोगिकांक, मोग्यांक, आनी बरो सुंदर असो वाठार. ताका लागून निश्चित लोक उलयतले अशी म्हाका आशा आसा.
बरीच तूं व्हडली आतां भाशणां सांगता पळय वाठार असो तसो आमी अशें पळयलां तशें पळयलां जाल्यार तूं येवंक ना ह्या वाठारान केन्ना तुजें गर्लफ्रेंड बीन ना पळय आतां वाठारांत येयल्या उपरांत जें म्हजें प्रेम उमगून भायर येता हेजो अर्थ अशें न्हू की बाबा गर्लफ्रेंड किंवा प्रेमिका आसपाकूच जाय म्हणून निसर्गाचेर हांव भरभरून प्रेम करता आनी कितें आहा मगो गर्लफ्रेंड मोग म्हणजे कशें बशी सारकें म्हणजे येता वयता म्हणिना म्हणजे येता तांकां एकदां लिफ्ट दाखयली न्हू काय मागीर ती मोगाची गाडी सुरू जाता म्हणून एकदां आजून आहे तशी आजून कोणा कडेन लिफ्ट अशें मागूंक ना एकदां मागली म्हणटकीर शुभमंगल सावधान तेन्ना मागीर म्हाका तूं सांगता तें खरें दिसना लिफ्ट मागोवंक म्हणजे लिफ्ट मागपाची गरज आसा म्हाका तेच्या फुडें मागीर तो संवसार थाटपाचो ह्या वाठारान येवपाचें आनी म्हाकाय दिसता बरें हांगा बसचें व्हॅलंटायन डे साजरे करचे आतां केन्ना हो व्हॅलंटायन डे म्हाका येता देव जाणे बेगीनूच येतलो चल पळोवया कोण बरी मेळटा आपली मनां खुली करून व्यक्त जाता काय आनी ही खाशेली कार्यावळ व्हॅलंटायन डेची आमी अशीच फुडें व्हरया कोण उलयताले पळोवया व्हॅलंटायन डे बद्दल आनी आपल्या मोगाच्यो गजाली तेंच्या कडल्यान आमी आयकून घेवया कळ्ळें तर ह्या सुंदर अशा वाठारात कांपालात आमकां भोंवता आसतना आमकां मेळ्ळें तें म्हटल्यार माधव बोरकर एक ज्येश्ठ साहित्यीक बाबा बोरकरांचे ते सोयरे आयज आमकां खरेंच निश्चित बरें कितें तरी आयकोपाक मेळटलें अशी आशा करता सर एक व्हॅलंटायन डेचो बरो असो सुंदर मेसेज किंवा विचार जावन वचो न्ही खरें म्हळ्यार व्हॅलेंटायन डे हो सदांच आसूंक जाय एक अमुकूच दीस असो न्ही आनी प्रेम ही जी गजाल आसा ती अशी वयले वयरली गजाल न्ही ती तुज्या सबंद जिणेक व्यापून रावपी अशी एक भावना आनी जितले पिराय वाडटा तितले तें प्रेम तो मोग असो पिकत वता तसो तो पिकत वचप गरजेचें प्रेम पिरायेच्या खंयच्या वर्सा तूं करूंक शकता तरणेपणांत तशें जाणटेपणांत ताजें रूप बदलत वता ज्यो भावना ज्यो आसा ताका वेगळीं तासां येता म्हणटकर व्हॅलेंटायन डे म्हज्या नदरेन हो प्रत्येक सहजिवनांतलो प्रत्येक दीस हो व्हॅलेंटायन डे दीस आसा अशें आमी समजूंक जाय अशें जर आसत जाल्यारूच ते मोगाचे धागे अदीक घट्ट जातात अशें म्हाका दिसता आतां आमचे 81 ते आज म्हणजे कितलीं वर्सां ती पळय 4 परत चड दशकां जालीं थारायल्लें अशें तुम्ही कितें सांगूंक शकता ते खूब एक बरे साहित्यीक बरें बरयता लेखणींतल्यान सगळे केन्ना व्यक्त केला आसा पण सगळ्यान तो चड एक बरो मनीस आसा हें म्हाका चड म्हत्वाचें दिसता त्यांनी आपल्या लेखणींतल्यान तुमच्या कडेन केन्ना बरो मोग व्यक्त केला तांचे सदांच त्यांच्या आत्ममग्न अश्यो कविता आसता त्या बद्दल साहित्याक अशें म्हजें कांय ना पण तो एक बरो मनीस आसा जो म्हज्या जिवनान आयला सर एक कविता बीन तुम्ही कितें बरयल्ली बीन तुमकां याद आसा प्रेमा बद्दल किंवा अशी आतां याद जायना म्हाका म्हज्यो कविता अश्यो पास्ट नासता ताका लागून स्पेशल ह्या वाठारांत ना व्हॅलेंटायन डे अशें न्ही आनी एक म्हाका विचरीन दिसता की आयज कालचो आमी मोग पळयलो जाल्यार तो तुट्टा किंवा तो टेम्पररी टायप असो आतां मोग केल्लो आमकां दिश्टी पडटा ताचेर तुमचें मत कितें आनी कितें एडवायस तुमी भुरग्यांक दिवंक शकता म्हजें म्हणणें अशें की जें आतां म्हळें की मोग वा प्रेम आमी जाका म्हणटा तें केन्नाच उखलापी आसूंक जायना वेव्हाराची बाजू ताका एक आसता ना न्ही पूण मोग म्हळ्यार सगळोच वेव्हार न्ही आज जी नाती तुटिल्लीं दिसता आज तुमी पळयात की लग्न जाल्या उपरांत एक 2-3 म्हयन्या भितरूच ती जोडी तुट्टा हाजें एक कारण म्हाका दिसता की एकामेकाक समजुपाक खंय तरी कमी पडिल्ले आसतात आमी आनी दुसरी गजाल अशी की आमकां मोग ह्या गजालीचो सारको अर्थूच कळुना तें एक म्हत्वाचें कारण जाका लागून हे सगळें आज आमचें जिवीतूच इतलें उखलापें जालां सगळें आमी पयशांचेर तोलतात खरेंच सुंदर विचार मांडिल्ले आसा आनी आमच्या बरोबर ज्येश्ठ कपल आशिल्ल्यान तांच्यांनी खरेंच बरी एडवायस दिल्ली आसा ती तुमी खरेंच आपणावची अशें मागता आनी
तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आसतना आमकां ज्येश्ठ साहित्यीक ज्यांच्यांनी खूब साहित्य बरयलां, लोकांक वेगवेगळ्या घटकांविशयी त्यांच्यांनी मार्गदर्शन करून आपली लेखणींतल्यान मांडणी केल्या. आयज खरेंच व्हॅलेंटायन डे बद्दल तुमी खूब मार्गदर्शन दिलें आमच्या ह्या फुडल्या आनी येणाऱ्या पिळगे खातीर. सर खूब देव बरें करूं तुमकां. हय आनी तुमकां विश यू व्हॅलेंटायन डे सर. थँक्यू. हय आयज व्हॅलेंटायन्स डे म्हणटकून तुमच्या मतान कसो कितें म्हणजे तुमी व्हॅलेंटायन्स डे मनयता आनी ताच्या बद्दल दिसा बद्दल कितें म्हत्व आहा? दिसा बद्दल महत्व आसा सारकें, कित्याक आमी सद्दां सगळे सोसायटीन सगळे नेगेटीव पळयता. सो एक दीस इतले वर्सांनी जर येता ज्या दिसा आमी वी कॅन सेलिब्रेट लव एंड म्हणजे मोग आमी मनोवपाक शकतात, जाल्यार इट इज गूड डे टू सेलिब्रेट. सो दीस इज वॉट आय. लव मॅरेज काय अरेंज? कितें दिसता मॅडम खंयची सर? रशिया. आमीर कम हांव हांगचोच गोंयचोच. आमी हांगाच मेळ्ळी गोंयानूच हय इफी टायमार. मॅडम यू लायक गोवा? Our India has so much of culture, different culture. I like Goa, but I don't like to talk like this. You better talk to him about everything. Candy. You small one. आमीर वय आनी कितलीं वर्सां जालीं तुमकां वांगडा? आमकां जाले आतां 10 वर्सां वांगडा. हय आनी लग्न जाल्यार एक 8 वर्सां जालीं आनी तो जाल्यार 5 वर्सां जालीं. आमीर Скажи что-нибудь. आमीर से हॅलो. Hello. एक बरे कपल्स आमकां हांगासर कांपालार वाठारांत. You do cut proper. नो आय एम गिवींग माय रिव्यू. कांपालार वाठारांत बशिल्ले आसतना बरें एक सुंदर कपल आमकां मेळ्ळें आनी तेंचो खरोच हो जो लव आसा तेजे वयल्यान आमकां दिसून येता की मोगाक एक बॉर्डर्स नासता. तशें एक बरें सुंदर कपल आमकां मेळ्ळें, तेंचे कडेन भासाभास केली. आनी सर एंड मॅडम बोथ ऑफ यू विशीस हॅपी व्हॅलेंटायन डे. थँक्यू. या ओके, आयज व्हॅलेंटायन्स डे आनी तुमच्यो म्हणजे व्हॅलेंटायन्स डे विशींच्यो कितें भावना आसा? We should love each other unconditionally. What may be, ups and downs will come. Don't let somebody else rule your life of love. You should take control and try to learn to solve your own issues if at all, and as and when they come. ओके, तुमची लव्ह मॅरेज काय अरेंज? Love marriage. ओके. आणि म्हणजे तुम्ही आता कितली वर्सां जाली वांगडा आसा? 30 years we are married, but I think another 5 years before. म्हणजे आता तुम्ही आम्ही तुमकां पळयलें त्या कांपालार वाठारांत एक बरो वॉक करता आसतना. डेली येता तुमी हांगा? Yeah. म्हणजे आयज स्पेशल व्हॅलेंटायन डे म्हणून तुमी आयल्या तशी ना? Now we will be going out. Yeah. आता सांजे आमी मागीर Going out जेवणाक for बराबर. dinner, so we came early today. म्हणजे तुम्ही सेलिब्रेट करतली व्हॅलेंटायन डे? Very तुम्ही much. गोंयचीच? होय. ओके. खंय रावता तुमी? आमी रावता हिंगा मिरामार कारण जालें. म्हणजे ह्याच वाठारांत? फ्रॉम आगसाई. शी इज फ्रॉम नेवरा. अक्षय आणि नेवऱ्या म्हणजे सांतांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीतली तुमी? ओके. आणि आता आम्ही म्हणटा पळय व्हॅलेंटायन्स डे दिसा म्हणजे आता रिलेशन्स खंय तरी सक्सेसफूल जायना त्या तेंपा वयले मोग जो आसलो तो वेगळो आसलो, आतांचो मोग वेगळो आसा. हातूंत तुमकां कितें दिसता की खंय चेंजीस जाले आनी कितें अशें जावपाक जायना अशें? आतांचो मोग कसो आसा तो आमकां बरी खबर ना, बट माय एडवायस वूड बी एज आय सेड, आतांचो मोग म्हाका दिसता इज बिकम मोर सुपरफिशियल and more superficial, no? I'm friendly. Tomorrow I will, and they post it on the social media. We are no longer together, and I'm with somebody else or whatever it is. It has no sanctity. There is no no sanctity. There is no commitment. ओके. आमी आतां रॅपीड फायर एक राउंड करता, तुमी फक्त आन्सर करपाचें. हू सेड आय लव यू फर्स्ट? We never know Okay. I love you actually. Okay. Who is the better cook? She. Okay. Who apologizes first after a fight? I think I. Okay. Who takes longer to get ready?
Who plans the best surprises? I think So- me. Okay, who is more romantic? Who spends more time on their phone? Both. Okay, thank you very much. Yeah, I spend only at night, late night. When आणि Thank you. तुमचं नाव कितें सर I'm Edgar Cotta. आणि She's Lizette Cotta. हय तुमकां दोगांयकूय विश यू व्हेरी हॅप्पी व्हॅलेंटायन डे तुमी आमकां हांगासर wish you the same. हय, Must wish everybody, the whole world, Yeah. the world of love. Valentine not only for lovers, it's for everyone. Yes. The whole world should live in love and not in hatred. सारकें Thank थँक्यू सर ते बरी मनां व्यक्त केली रे हय सगळे कपल्स म्हणा प्रेम प्रेमिका म्हणा सगळ्यांनी बरी खुल्लम खुल्ला बातचीत केली आणि अशें कांय मनात दर्पण दवरिनासतना तांच्यांनी भावना व्यक्त केली आणि कितें आसता जाणा मगो कपल्स बीन आसता पळय ती रोखडीच आपली खुल्लम खुल्ला अशी व्यक्त जायना कित्याक तेंच्या घराय म्हणून प्रॉब्लेम आसता आनी रिवील करपाक सोदिना ती आणि मेन म्हणजे जी म्हाका म्हणजे आतां कपल्सांनी आयज आमी आयकली एडवायस दिली ती मेन एडवायस म्हाका आवडली ती म्हणजे जेस्ट जी कपल्स आसली तांच्यांनी मेन बरी एडवायस दिली आनी बरे तांच्यांनी विचार सांगले ते खरेंच आपणावपा सारके आशिल्ले हय ज्येश्ठ नागरीक खासा करून हांगासर ते भोंवडेक येता आनी खरेंच हो वाठाराचो परिणाम अशें म्हणूं येता आनी सरकाराचे खरें आमी तशे आभार मानूंक जाय कित्याक अशी सुंदर अशी माची कपल्सां खातीर म्हणा कित्याक मोग व्यक्त करपा खातीर एक बरो वाठार जाय आसता हें निश्चित आसा आनी आमी गोंयकारांचें भाग्य म्हणूं येता जेन्ना भायल्या देशांतल्यान देश विदेशांतले जेन्ना लोक हांगासर पर्यटक म्हणूं येता भोंवपाक येता ते चिंतता आसतले की गोंयकार आमी कितले लकी आहा सुंदर वाठार आमकां लाभिल्लो आसा मन मोकळेपणान हें मात सारकें आपलो मोग व्यक्त करपाक कितलेशेच लोक हांगासर येता हांगा वयोमानाचें कांय अशें बंधन ना खंयच्याय वयोगटांतले लोक बिंदास्त हांगा येवन जाणटे नेणटे तरणाटे आपले मन व्यक्त करतात हांगा मोगिकांक आपलो प्रेम एक्सप्रेस करता आनी ह्या व्हॅलेंटायन डेच्या कार्यावळीच्या निमतान आमी हो प्रोग्राम घडोवन हाडलो आनी ह्या वाठारांतले सुंदर अशें दृश्य टिपून तुमच्या मेरेन पावपाचो यत्न केलो व्हॅलेंटायन डेच्या ह्या खासा कार्यावळींतल्यान गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान अश्योच आमी कार्यावळी घडोवन हाडटात बातम्यो तुमच्या मेरेन पावयतात अपडेट्स टायम टू टायम त्या खातीर हे गोमंतक टीव्हीचे बातमे आणि प्रोग्राम सदांच पळयत रावात आनी नक्कीच तुमकां ही कार्यावळ आवडली आसतली अशी अपेक्षा दवरता हय आनी हांगासर ही हय कार्यावळ तुर्तास थांबयता सगळ्यांक देव बरें करूं पळयत रावात गोमंतक अशें म्हणटा प्रमोट करता म्हणून सरकाराची तारीफ करी बरो सुंदर वाटला तशेंच कॅमेरामॅन साहिल कॅमेरामॅन हर्ष हांच्यांनी आमकां बरे सहयोग केले आनी बऱ्या रित्या आमची ही सगळी शूटिंग तांच्यांनी घडोवन हाडली ताका लागून तेंचे खूब श्रेय आसा हो मोलादीक प्रोग्राम कार्यावळ घडोवन हाडपा खातीर अशीच खाशेली आमची गोमंतकाची ज्यो कितें कार्यावळी आसतल्यो अश्योच फुलोवपाचो यत्न करया आनी आशा धरया लोकांक ही आमची कार्यावळ आवडटली सगळ्यांक देव बरें करूं